मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगासो आनी उर्बरीत येवकार. पालकाचेर जायतीं नोखेत्रां आसात तांतले आयज एक वेगळें नोखेत्र तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करता जाणें पालकाचेर विनोदी भुमिका करून सगळ्यांची खाज जिखून घेतल्यात. एक ल्हानवीक कसो मनीस जाचें काळीज मन एक ल्हानवीक मोवाळ ताचे लागीं आमी उलोवया, ताचे अनुभव आमी आयकून घेवया आनी हातूंतल्यान जायतें तुमकां समाधान दिवपाचो हांव प्रयत्न करतलों. तुमकां हांवें सांगलेलें एक विनोदी कलाकार, तुमी ताका पयलो आनी वळखलो, कॉमेडियन सॅली मास्कारेन्हस. हे मास्कारेन्हस हें नांव जायते फावटी तुमकां आयकूंक मेळोंक ना, तरी पूण आयज ह्या खिणांत तुमकां आयकूंक मेवलें. खरेंच आयच्या ह्या मणकामती कार्यावळीक माये मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुका येवकार. हय सॅली बाब, हे विनोदी भुमिकेक सुरवातीक तूं कसो पडलो? हे सुरवातेक पडलो म्हळ्यार आमचे ल्हान आमी जायते ग्रूप आसताले भुरगेपणार आनी आमी तितून हांव एक जोकर कसो हांव कॉमेडी करतालो. म्हणजे खूंय बसले सांकवार बसले खूंय बसून आमी कॉमेडी चडशी हांव करतालो. मागीर एक दीस ते म्हणपाक लागले आमी एक गांवचो तियात्र करुया. तियात्र केलो. तियात्र म्हणपाक कॉमेडियन कोण? तूं बरो जोक्स करता म्हणटरीर तुका कॉमेडियन, म्हाका कॉमेडियन केलो. कॉमेडियन केलो तो तियात्र बरो जालो आनी बरो फेम जालो सारको आनी नांवादीक जालो गांवांत. तियात्र तो आमचो फेस्ताचो आनी सगळे गांवचे भुरगे, चडशे गांवचे आहले, भायले कोण आसोंक ना. तेन्ना आमी भितर केलो तियात्र तेसोच. मागीर हांव आनीक लिनो आमगे गांव भाव दोगांयन कॉमेडी केली. मागीर आमी गांवांत गेले. कोणाचो शो आहा जाल्यार ती दोन कॉमेडी केली, ती दोन कॉमेडी केली आनी मातसो हांव परजळ्ळो. इतल्यान म्हाका लिगोर मेवलो. बाबा लिगोरीक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें नेये भुरग्याक सामकोच नीव भुरगो आपल्याक ह्या ग्रुपान घेयलो आनी म्हाका मातसो वयर काडलो. तेन्ना 1984 हावज ऑफ पिंगा आमी प्रॅक्टीस मारताले. तेन्ना तो ग्रूप सारको व्हडलो आनी हांव सारको फस्ट टायम तितून. तेन्ना व्हडलो ग्रूप म्हणजे पिटे गोमीस, जेरोम दे म्हापसा, आमचो जुदे कावलसी, ज्युनियर रोड, जोस्फीन, पेगाद, क्रिस्मिना, रोजिता, म्हणजे ती सगळीं व्हडलीं. आनी आमी तेन्ना सारके धाकटे हावज ऑफ पिंगा प्रॅक्टीस मारताले. म्हणजे ती येयली म्हणटरीच आमकां भिरांत दिसताली. म्हणजे व्हडले एक्टर येता म्हणजे कदेल आहल्या पासून आमी तांकां बसपाक दिताले आनी आमी मातशे सकयल बसताले, कित्याक तेन्ना हांव आनी लिनो फस्ट टायम. इतल्यान मागीर आमकां कॉमेडी बरी मेवली आनी आमी आमची थोडी कॉमेडी गायली आनी लिगोर शो आमी बरो केलो. तो जातूच मागीर म्हाका क्रिस्मिनाक शोवाक चान्स पडलो. तेणी एक शो काडलो, 2-3 शो केले. तितूनय हांव बरो परजळ्ळो. मागीर आमचो बाब पेगाद म्हणपाक लागलो म्हाका की तुका आपल्यान एक ऑफर हाडल्या बाबा रुस्वान्साक. रुस्वान्साक म्हणल्यार तेन्ना आमचो शेरूय बी व्हडलो न्हू तो 84. हांवें म्हळें पेमेंटा बी व्हडली कांय ना, म्हणजे कितें दिता तें चोया म्हण. आनी हांव तेन्नासून 86 हांव रुस्वानाक जॉयन जालो. तो मागीर हांवें रुस्वानांनी म्हाका 2 कांत शिकयले, पूण हांव कांत म्हणपाक चड बरो ना, तरी पूण हांव कांत जायना. रुस्वान म्हाका फाटल्यान रावन तूं भिनाका जातलो जाता अशें म्हूण म्हाका फोर्स दिवन 1-2-3 घालतालो. ते कितें पडटा आमचो हांव चड थँक्स करता, कित्याक आमचे लोकांक ते जाण आहले आमकां कांत जायना, तरी पूण ते मातशें रॉंग गेल्या कांय म्हण आहले आमकां. आमी बरे घोस्तान म्हणटाले ते. अशें करून ते मागीर जालें. म्हणजे अरावंड 25 इयर्स चडशीं रुस्वाना बारबर काडलें. एक बरो डायरेक्टर, बरो शिकोवपी आनी खूंय चुकलें जाल्यार सांगपी, म्हणजे चड वर्सां हांवें तेजे बारबर काडलीं. आनी मागीर हांवें थोड्या वर्सांनी 25 वर्सां सुमार हांवें मुगेलो ग्रूप केलो, ओन हांवें ग्रूप केलो. आतां उणें म्हळ्यार 10 शो सुमार मुगे बरयले म्हजे पेनान, CDs काडल्यो. त्या भायर हांवें ऑडियो काडल्यो 2. हे भाशेन मुगेलें जिवीत वाडत गेलें आनी आयज म्हाका उणें म्हळ्यार 38 इयर्स जालीं हांव कंटिन्यू स्टॉप घेयनासतना आयज हांव तियात्रान आसां. नॉट आउट 38. हो सगलो क्रेडीट आमगेलो लोकां वयता, कित्याक आयज पासून तेणी मुगेली कॉमेडी मानून घेताय आनी म्हाका पालकाचें चोयलें म्हणटरी म्हाका एक बरीशी उर्बा दिताय. ताका लागून हांव पयले सुवातेर काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आमगेल्या ऑडियन्साक.
सॅली लिगोरीच्या तियात्रान जेन्ना तो पयलोच न्हेसलो तूं आनीक तुजो इश्ट लिनो तेन्नाचे थोडे अनुभव म्हणजे पयलोच तियात्र तूं न्हेसतालो जावं तियात्र जाल्या उपरांत लोक तुका कितें म्हणटालो जावं लोकांनी तुका कसो वाखाणलो एक नवोच भुरगो जेन्ना पालकाचेर येता तेन्ना खंय तरी तोखणाय जी थापटां गरजेचीं आसतात अशीं तेन्ना एक खुशालकाय दुसरी आसताली केन्ना आमी तियात्रा वयता जाल्यार आमी रातचो लेट जातले बेश्टे बेगीन न्हिदताले फाल्यां तियात्र आहा म्हणजे सोयऱ्यां बिऱ्यां आमी व्हरोन आमच्यो तिकेट दिताले आमी पळोवपा जाय आमी कितें जाता तें मागीर आमची सोयरीं बी म्हणटालीं आपल्याक गे अमको चेडो बरो कोत्ता आतां आनी लोकूय भायर सरले म्हणटरीच आमकां एक वास्को आमी तेदो लिगोर गे शो केलो जाल्यार जायते जाण आसताले आमचे फॅनच जाले मागीर आनी ते म्हणपा लागले आसूं तुमी आजून बरें कोत्ता फुडाराक बरें जातलें आनी अशें करून तुमी एक्टींग करचें आनी बरी कॉमेडी लोकांक दिवच्यो केन्नाच बरी कॉमेडी दिली वो बरो वावर केला पालकाचेर तूं केन्नाच हें जावपा ना म्हणजे सांडपा ना म्हणजे अशें करून आमकां लोकांक गेलीं बरीं उतरां मेळटालीं तेतून आमकां एक बरी वेगळीच उमेद दिसताली तियात्र आनी नाचपाक ते उमेदींतल्यान आयज तूं पालकाचेर घडलो हय आतां भिरांत गेली अशी आनी तेन्ना मातशी भिरांत दिसताली बी आमी पयलीं म्हणजे तीं व्हडलीं एक्टर आमी मातशे ल्हान एक्टर आनी आमकां भिरांतूच दिसतालें तेंचे बरोबर कितें चुकत जाल्यार तीं कितें म्हणत काय म्हूण पूण ना आमचीं जोशफीन जावं तीं सगलीं आमकां सपोर्ट करतालीं आनी बरें जावपा जाय आनी बरें आनी आमी त्या नेटाचेर आमी आनी बरें करताले मागीर सली आतांच तूं म्हणटालो की जेन्ना जीं व्हडलीं आर्टिस्टां येतात तेन्ना तांकां बसोंक आनी कितें कितें म्हणजे आमी रिस्पेक्ट खालते कशें रावन दिताले पूण आयज आमी जेन्ना तियात्राच्यो रिहर्सली करतात तेन्ना नवे भुरग्यां कडल्यान तुका हें मेवता ना चडशें आतां त्या न्यू भुरग्यांक तें कळना आदलें डिसिप्लीन म्हणटा ती चडशीं ओदां कडेन आसना थोडे आसता बरे भाशेन विचारता डायरेक्टरा पासून मुगे खूंय चुकलां जाल्यार आपल्याक सांगचें आनी बरें जालें ना जाल्यार आपल्याक पोतून दाखय डायरेक्टराक जाय जाण आतां भुरगे आहाय तशे आहाय पूण थोडे तितूंतले ते कामां येताय बट तांकां तो अनुभव आसना म्हणजे आपल्यान सारकें केलां वो केलें ना तें विचारपा वचनाय कितें दिलें तें केलें गेलें मागीर तें स्टेजीर लोकांगे मिस्टेक मागीर त्यो दिश्टी पडटाय मागीर तेका लागून मुगे एक सजेशन केन्ना न्यू भुरगो येयलो केन्ना नॉक जाल्यार एक पयलीं एक्टर आहाय तेंकां विचारचें आपल्याक कितू जालां बरें जालां वो आनी कितें करपा जाय तें एक न्यू भुरग्यान विचारपा जाय अशें म्हाका दिसता आनी जरी तर ताणें विचारलें जाल्यार तातूंत तांच्या जिवितांत ते तुजे भाशेन व्हडले बरें सुदारप जावपाक शकता आनी तेंकां एक बरोसो लोकांगे मान मेळपाक शकता बरो एक कलाकार बरो जाला आतां एक हो एक न्यू भुरगो येयला पूण ताका डायरेक्टरान बरो वयर काडला बरो रोल दिला ताका बरो ते भाशेन ट्रेन अप केला हें उतर तेंकाय मेळटा न्हू मागीर बरें केलें जाल्यार तेंकाय बरी उमेद येता न्हू हांवें बरो केलो म्हूण जाल्यार ना जाल्यार तेणें डायरेक्टरान बरो रोल बरयलो पूण ताणें तो पेड्यार केलो हें जावपा ना काय तेन्ना त्या भुरग्याक शाबासकी मेळपा जाय सली ही कॉमेडी कोत्ता कोत्ता जेन्ना रोजफानाक पावलो आनीक रोजफानाक पावल्या उपरांत जायते तियात्र तूं ताजे न्हेसला तर तुजो घोस्ताचो असो रोजफानाक न्हेसलेलो तियात्र म्हणजे जातूंतल्यान तूंय तुजी वाड जाली तुकाय लोकांनी चड वाखाणलो आनीक तुज्या काळजा मनान तूं दादोशी जालो तेश कोन्न तेगे सगळे हितून न्हू तो म्हाका मेन रोल दितालो आनी हांव सगळे हितून बरें म्हणजे वायट आनी अशें करून लस अशें करून जावना पूण आमी आनी एक हें केलो तेन्ना एक रामायण म्हणून सिरियल चलतालें तितून हांव राम जातालो आनी जैन आहलें तें शिते जातालें आनी आमचो मेला तो सर्गिश्ट आमचो लुईस डायस तो हनुमान जातालो तेन्ना एक आमी तेन्ना मॉर्निंग शो जाताले चड आनी बरो हनुमान राम येतालो तितून एक कॉमेडी आमी सारकी बरी पावरफूल अशी आहली मग तेज फाटल्यान आमी एक आनी एक कॉमेडी बरी केली एक मोनो बेरो आनी कुड्डो तो बाब जुजे पिटे डिकोस्टा आनी हांव सगळ्यांनी एक बरी केली म्हणजे ती बरी कॉमेडी म्हणजे केन्ना तेजी कॉमेडी आलोंक ना आमी आतां तितले शो केले तेचे हांवें 25 years केले म्हणजे बरे शो केले पूण कॉमेडी तेची केन्नाच आलोंक ना कॉमेडी सारकी जावंक ना तशें करून कांय ना बट एक समटायम्स कितें जातालें एक फावट लोकूय उणी जाता सिजन मातशें आलता ते भाशेन बट तेजो तेगे सगळे मोरल बरें गेले तियात्र
सगळे कॉमेडी सायड. आतां कॉमेडी कोत्ता कोत्ता आनीक एक गजाल आमकां दिश्टी पडटा की आयज आमी जायत्या तियात्रांनी पळयतात सायड शो आसतात पूण आदीं जे तियात्र जाताले ती सगळी भितरल्या भितर कॉमेडी आसताली. हय तर तुका खंयची आवडटाली? ना आतां मोदें कितें जालें मागीर पयले सगळे घरां घालताले अंकल तित्यो माम कोताले आनी ती सगळीं भितर हाडटाली. मोदें ती एक फॅशनीस्ट जाली म्हणजे एक जोक्सय शेयले आनी ते थोडे मागीर मिक्सिंग केले जोक्सूय घालपाक कमेच केले. आतां कितें जाता आतां रोपा पासून स्टायल येता ती जाता न्हू पयलीं टॅरिकोट घायले मागीर जीन पॅन्ट म्हूण येयली मागीर ती भुरगे फॉलोअप जावपाक लागले म्हणजे येता ती स्टायल करपाक मागीर मोदें मोदें ते जोक्स शेयले आनी ते जोक्स घालपाक गेले. म्हणजे दोनी हितून कितें जालां त्या टायमाचेर ते जोक्सूय पळय म्हणजे तेन्ना ती एक फॅशन जाली जोक्स करपा जाय आसलोले. आनी आदीं आमगेले चडशे घरां आसताले आमी आतां बोयरा बारबर नाचला हांव सियाल वर्सा बी ते हांव नाचोंक ना पूण बोयरा बारबर नाचला हांव बट आमगे जें शितवास बेल जालें तें भितरल्यानूच माना केशें आहा गो आनी अशें तेशें करून ते भितरल्यान कोताले पूण ती मागीर मातसो चेंज जायत गेली. पूण तुका खंयची आवडटा? ती आवडटाली काय आतां? ना बट ती कितें आसा आतां घरान पळय तूं कितें करून हें दिता कॉमेडी एक डायरेक्टर बरयता तुका तेजी ती बरी दिसता ही कॉमेडी म्हाका बरी मेवल्या अशें करून ती बरी दिसताली. आनी जोक्स म्हणटा चडशे यूज केले ना आमी थोडे म्हणजे मागीर ते मोदी स्टायलू गेली मागीर ती बंद पडली. आतां परतून लायन येयली म्हणजे आतां कितें करून जालें परतून हांव पाय जालो जाल्यार चेडूं जाता दोग जाण फ्रेंड येताय चेडवा लायन मारपा येताय म्हणजे एक पॅटर्नच घेवन वयताय म्हणजे आख्खी तियात्रा भाशेनूय कॉमेडी लायन घेवन वयताय. आनी मोदी म्हण तूं एक मातशी बारीक जोक्स पडटा खंयच्यान घालूंक मेळ्ळो जाल्यार म्हणजे क्वेश्चन इश घाताय आनी ते भाशेन ह्या खिणांत म्हजे बरोबर कॉमेडियन सॅलीचो एक इश्ट नेवील म्हजे बरोबर आसा. हांव जेन्ना सॅली लागीं उलयतालो तेन्ना तुजें वोंट कितें तरी हालतालें कितें सांगूंक सोदतालें? हय तो आमचो सॅली एक्सपिरियन्स आतां एक्टर कोंकणीचो तेणें म्हणला ते भशेन आतांच्या भुरग्यांक तें सोजमोना सांगल्यार म्हाका बोयराचो कांताराचो कुडास येयलो तियात रिस्पोंड तकल्यो रोडल्यो राटी आतांच्या भुरग्यांक तें सांगल्यार दिसता फोटी आतांच्या भुरग्यांक वांच मोर पडत तर तियात्राच्या एकेच राती दुसऱ्या दिसा फुलोवन भोंवतात छाती म्हूण. हय खरेंच ही खरी खबर कारण आयचो एक भुरगो एकूच तियात्र न्हेसलो जाल्यार रोखडोच तो दुसरो तियात्र आपूण बरयता आपूण बरयणार डायरेक्टर जाता. पूण सॅलीन जायते पावसाळे ह्या पालकाचेर काडल्यात ताचे तुका खंयचे गूण बरे दिसल्यात? सॅलीन कॉमेडी ही गोंयची कॉमेडी बऱ्या उंच लेवलार वयल्या आनी हांवें जायते फाटी पळयलां तेजें ती कॉमेडी क्वॉलिटी नाल्यार कितें बुरशेपणां बाय तें ती पळयलें पूण तसलो न्हू तेजेर लेवल उंच आहा आनी हांव समजता सदांच तो वयरीच दवरतलो म्हणून तो लेवल. सारकें आसा तें सांगा विनोदी भुमिका कोत्ता कोत्ता केन्ना केन्नाय तुमी बायलेची भुमिका कोत्तात. हय तुवें कितले फावटी सुमार बायलेची भुमिका केली आसतली? कितें हांवें बायलेची चड करूंक ना कित्याक हांव केन्ना मिशयो काडना एकूच फावटी काडल्यो केन्ना बरी जातली म्हाका दिसता 14 वर्सां तरी जातली टोनी डायसाचो तोय जाल्यार हांव मिशयांक टेप मारून कोत्तालो एक्टींग कोत्तालो बायले रोल सडनली तेणें काडलें आनी तेजी VCD करपा पडली VCD केल्यार ते क्लोज आप गेल्यार मिशे दिसपाक लागल्यो ते दीस हांवें काडल्यो त्या फुडें आनी केलें ना मारयोच्या तियात्रान 1-2 पाटी केले एक एंट्री बट हांव त्यो मिशयो काडना टेप मारून ते सारके पॅक कोत्ता पूण फाटल्यान ते लोकांक कांयच कळनासलें मिशयो काडल्या वो कितें तें कांय कळना बट चडशे म्हाका बायले रोल पडलो जाल्यार हांव टेप मारता मिशयांक आनी कोत्ता. आमचे जे ऑडियन्स आसात ते बरेच हांसतात कारण म्हाका खात्री आसली देखूनच हो प्रश्न हांवें तुका केलो. ना कित्याक आमचे हेर सगळे कॉमेडियन चडशे मिशयो काडटा म्हणटकीर तेंक तो इजी जाता म्हाका मातशें चेडवा रोल आहा म्हळ्यार म्हाका मातसो हें जाता डिफिकल्ट जाता आनी हांव म्हणटा मातशें तो एवॉयड करूं जाता जाल्यार चोयता पूण एक पाटी घाताय झुमकोन एकू तर एंट्री मरे ती म्हणटाय मागीर ती कोच्ची पड न्हू मागीर कोत्ती हांव मागीर तेश कोन्न. सॅली रोझफनाच्या तियात्रा उपरांत तुवें तुजो स्वताचो पंगड घडलो आनीक तुवें सुसेगाद चल्लो तूं आनीक थोडेच तियात्र तुवें बरयले. तर पयलोच तियात्र तुवें बरयला जावं ताच्या उपरांतचे तुजे तियात्र तांची नांवां? पयलो तियात्र हांवें केलो सगळे रस्ते उगते हो ग्रूप केलो हांवें आसलो पिटर आसलो आनी आमी पिटर ओशेंती आहलीं आमचो बाय जेसी आहलें
आनी तो लोटली सालो कॉमेडी म्हूण तूं हांव कोतालो बॅन आहलो आनी पूण बरो चल्लो 89 शो हांवें तेजे केल्ले सगळे रस्ते उगते आनी तेन्ना ती रेट मातशे उणी आहलोली म्हणजे 4,500 आमी शो दिताले गांवांनी बा आनी रेट तेन्ना एक्टरां पासून कितले 250-150 350 वगत हांव जेसी बाई मातशें मायज दितालो कित्याक तें चड पयसून येता म्हूण मागीर तेजे फाटल्यान हांवें तुजीं पावलां म्हूण केलो मागीर हांवें मायक लागोन म्हाजे डॅडी तुजी सून शेजारी पूत मागीर ग्रॅनपा माय पायचें बेसांव आतांचीं भुरगीं आनी आतां तुमी सांगात आनी एक ग्रॅनपा हे शो हांवें बरयले ह्या सगळ्या शोवांक लोकांचो जायतो तुका प्रतिसाद मेवला चड बरो शेजारी पूत सारको चड बरो मारगांव टिकेट मेळाल्यो हांवें मारगांव टिकेट मेळोन 15 शो हावसफूल केले व्हडल्या हॉलान मायक लागून तेज्या चड शो जाले 39 शो जाले मुगेले हावसफूल पूण गोमंत विद्यानिकेतनाक तो एक बरो शो पूण आयज पासून मुगे शो जाल्या तितून लोकांनी म्हाका बरो येवकार दिला आनी बरो रायटअपूय बरो जालो म्हणून सगल्या शाबासकी दिल्या आतां ह्या तियात्रांनी कॉमेडी करूंक तुका कोणे कोणे सांगात दिलो आत हितून चलता तितून कॉमेडियन हांव आसा रिझा आसा आनी आमचो मार्कूस आहा मोदी आमचो एक दीस सडनली मार्कूस स्टेजीचेर दुयेंत पडलो आमकां तियात्र बंद करपाक पडलो कांदोली एटॅक केल्ल्या भशेन जालो आनी चड दुयेंत जालो तो मागीर म्हाका हेल्प केलें आमचे आंबीन मुगे कंटिन्यू केले एटलिस्ट 10-15 शो करून म्हाका दिले त्या सिजनाक मागीर तेजे फाटल्यान म्हाका आवरेलान हेल्प केलो मिनीमारीच्या भावान हेल्प केलो आनी मागीर म्हणटा तो सिजन काबार जातरीच मागीर आवरेला घेवन आनी एस्टना घेवन आनी मुकलो तियात्र काडलो आतां मुगे मार्कूस रेडी जालो आतां मार्कूस येयलो परतून बॅक केलो आतां सद्या मुगो आसा ते रिझा आहा कॉमेडियन आवरेल मार्कूस आनी हांव 4 कॉमेडियन आसा आनी एक्टर आहा मुकोडे सद्या मेन म्हळ्ळें दासिया डॉला त्रिनाद विक्टर आनी ओफेलिया आहा आतां चलता त्या तियात्रान सेबिदे दिवार आहा सोको दे सांता क्रूज आहा आतां त्या तियात्रान नेक्स्ट शो आतां आजून म्हज्यान कास्ट हांवें केलो ना कित्याक प्ले प्रमाण तें मागीर कास्ट जाता कितें करून जाता सॅली आमी आदींच म्हणलां की जावं तुजो फ्रेंड नेवील हाच्या कडल्यानूय आमी तें बोयराचें कांतार आयकलां की एकेच राती आमच्यांनी बांय मारूंक जायना एकेच राती आमच्यांनी घरूय बांदूंक जायना थोड्यो गजाली आमच्या लागीं घडोना पूण पालकाचेर जायते हे पिशेपण आयलेले आसा तुका आतां इतलीं वर्सां तूं पालकाचेर न्हेसल्या उपरांत तूं तियात्र बरोवंक लागलो तुवें खूब आदीं बरयलेलो जाल्यार आयज जो तुका प्रतिसाद मेवता तो मेवतलो आसलो ना पयलो तुवें कितें जावपा जाय मातसो शिकपा जाय न्हू कितें करून बरयता लोकांक कितें लायक जाता तें पयलीं चोवपा जाय आतां रुस्वन कितें करून बरयता तें हांव आख्खें जाणा म्हणजे रुस्वनाक घे कितें करून लोकांक कितें करून लायक जाता तें पयलीं तुवें शिकपा जाय तूं एक शो केलो 2 तियात्र नाचलो तूं डायरेक्टर जालो म्हूण जाल्यार तितून ते लोकांक घे तो अनुभव मेवना तुका लोकूय सुमार कोता तुजो मागीर अरे एक कांय एक्सपिरियन्स आसना कितें बरयलें म्हणून मागीर तो लोकूय उणी जाता आनी जेन्ना तूं लोकां मदीं बरो परजळटा आनी बरो परजळून जातरी तूं तो तें पेन हातीन धरून तो बरोवपाक उमेस कोता जाल्यार तेन्ना लोकांकूय कळटा हेणें जायतें केलां पालकाचेर बरो वावर केला आनी आतां तो आपल्याक एक कितें तरी दाखोवपाक सोदता आमी पळोवया ती एक लोकां मदें तुका हें आसता उमेद आसता आतां तूं काल पयर येयलो आनी झपकून एक तियात्र बरयलो आनी लोक हें जाता मातशें कन्फ्यूज जाता एक एक्सपिरियन्स आहा काय काय ना मागीर एक पडटा लोक मागीर उणें जावपाक शकता मुगे भाशेन जाल्यार दिसता लोकांगे ओपिनियन प्रमाणे तुज्या उलोवपांतल्यान आनीक एक गजाल म्हाका दिश्टी पडली तुवें म्हटलां की जेन्ना अनुभवान भरल्या उपरांत तें पेन हातीन घेवप आनीक तो तियात्र लोकां मुखार हाडप पूण थोडे फावटी तूं जायत्या जाणांचें तियात्र न्हेसला जावं तो एकूच तियात्र बाजारांत येता जाल्यार तोवूय तियात्र तूं न्हेसला तुवें कोणाक ना म्हणप ना पूण जेन्ना तो डायरेक्टर डायरेक्शन दिता त्या वेळार तुका कडेन गोमलां आसतलें की खरेंच ताणें पेन हातांत धरलां काय ना तें ना तेश कोन्न तें कळपा म्हळ्यार कितें जाता जायते भाशेन आसता तो पेन हातीन दवरला कितें तो पयलो शो काड म्हणटा आतां सगल्या लोकांकूय खबर आसता हो कितलो तियात्र नाचलो तो हें हांवें आनी सांगपा नाका तें कितें जाता एक फावटी आख्खो लोक आमचो तियात्र मोगी आहा तो तियात्र चोयता हुंचो तियात्र चोयताच हो तियात्रान कितले फावटी नाचला कोण सेली कितले फावटी नाचला कोण कॉमेडियन कितले फावटी नाचला तो कितू वर्सां जालीं तें सगल्यांक खबर आसता काल पयर येयल्लो भुरगो एक तांकां खबर आसता तेणें कितले पेन हातीन दवरलें तें तेकाय खबर आसता न्हू म्हणजे तें म्हाका आनी कळपा नाका एक्टरांकूय म्हूण कळपा नाका
ते सगळे जाण आसताय हो तियात्र बरोयल म्हणटा बाबा तो कितू वर्सां जालीं पालकार येयल्या तें कळटा न्हू लोकांक तें आमी आनी सांगपा नाका. सॅली म्हाका तुजी फिल्डींग बरीच आवडली. थँक्यू. सॅली तुजो तियात्र हो फकत तुवें गोंया पुरतो केला काय गोंयच्या भायर म्हणजे महाराष्ट्रा जावं कर्नाटका जावं ताच्या भायर गल्फान जावं UK अशा खंयच्या गांवांनी पावला? तियात्र मुगे फक्त एकूच पावला डॅडी तुजी सून दुबय केला पूण हांव जाय तो भोंवलां हेर ते आमी मालवण बी ते सायडीन केल्या बॉम्बे पासून हांवें टूर करना म्हजो ग्रूप आसा हेर लोकांचे केल्या लोकांचे हेर डायरेक्टरांचे सगळे हांव बॉम्बे पुना भायर सगळ्या पावलो. आतां हांव फस्ट टायम वचोय सॅमी तवारिसाचे अमेरिका म्हणटा तें हांव तेज बराबर पावलां. अमेरिका म्हणजे लॉस एंजलस गेलां मागीर आमचे सेंट फ्रांसिस्को गेलो पयर मागीर न्यूयॉर्क गेलां टॅक्सस गेलां कॅलिफोर्निया गेलां मागीर थिंगसून कॅनडा पावले आमी थिंगसून टॉरेंटो ते सायडीन वचून येयले आनी मागीर ते गेले ते एका हितून हांव एस्तेर नोरोना आनी आंबे आनी लोना ऑस्ट्रेलिया टूर केलो आमी. एक केला आमी सिडनी शो केलो थिंगसर मेलबर्न केला मेलबर्न टू पर्थ केला आमी ते केला आनी फस्ट टायम 2006 हांव जर्मनी गेलां रुस्वाना बरोबर लंडन टूर केलो आनी सॅमी बराबर हांवें एक पॅरीस केला म्हणजे सगळे तेंचे केल्या आमचे म्हजो ओन तियात्र हांवें केन्ना भायर केलो ना फक्त एकूच केला दुबय. आतां जेन्ना तूं तियात्र म्हणजे तो कोणाचोय आसूं तुजो जावं सॅमीचो जावं कोणाचोय जे थंय गोंयकार आसात जावं जे कोंकणी मोगी कोंकणी पासत वावुरपी थोड्यो संस्था आसात थंय गेल्या उपरांत तांचो येवकार कसो मेवता? सद्या आतां आमी गेले तितले कडेन आमकां येवकार चड बरो म्हणजे आमगे गोंयकार भाव येयले तांकां बारो भोंवडावपाक आतां आमचें अमेरिका पासून वयता आमी तें आमचें एफी म्हूण आसा एफी आहा मागीर तो ग्लॅडसन आहा ते स्पेशल तियात्र कोन्न तुका पॅक कोन्नाय तेणी आख्खे एक आनी एक जागो आमकां दाखयला भोंवडायला. आतां आमी लॉस एंजलस केले जाल्यार खूंय बीच कित्या हॉलिवूड खूंय आहा स्पेशल हें कोन्न तेणें खूब दीस स्पेस कोन्न तेणें आतां तितले पयसून येताय तुमी तें सगळें पळोवपा जाय न्हू गेले म्हणटरी वोसोन हॉटलां बसले पोत्तोन येयले न्हय आमी सगळे आमचे कॅनडा गेले तेणी तेंकां आमकां तें वॉटरफॉल आहा थिंगा मायग्रा तें दाखयलें नायग्रा फॉल दाखयलें तेणें आमकां थिंगा तेश कोन्न तेणें सगळे प्लेस वयले थिंगसून आमकां दाखयले. आदीं पॅरिसा गेले तेणें भोंवडायलें आमकां टावर दाखयले मागीर लंडन गेले तेदो आमकां ते व्हडले आमचे हें आहा ते लंडन ब्रीज दाखयले तेश कोन्न आमकां सगळे आतां आमी ऑस्ट्रेलिया गेले आमी सगळे ते ऑपेरा हावस पळयले मागीर कितें कितें आसा न्हू मेन पॉलचें कितें आसा तें ऑर्गनायजर दाखयताय म्हणजे आमकां ऑर्गनायजरांनी बरो ट्रिटमेंट दिला खूंयच. म्हणून येता की तियात्रांत आयल्या उपरांत सोंपेपणी हे इंडियन पासपोर्टीचेर सगळो संवसार तूं भोंवलो जरूय कोणूय एक गोंयकार फकत एकाच गांवा पुरतो वचोन आपल्या पोटा पुरतें करता पूण तियात्रा उद्देशी आख्खेंच संवसार आयज हांव भोंवलां तियात्रा लागून आयज कांय बरे लोकां मदीं नांव दवरलो म्हूण आयज हांव परजोळ्ळो आनी आयज हे सगळे गांव हांवें फ्री बी वचून काडले कित्याक आमी आयकोन जाणा आसले हे गांव आहाय म्हूण फक्त कानान आयकलोलें न्यूयॉर्क आहा पूण केसो तें आमकां खबर ना पूण आयज एक सॅमीन शो काडलो आनी आमकां हे गांव चोवपा तरी मेळ्ळे. हांव सगळे आमचे कोण वताय तांकां पयले सुवातेर काळजांतान देव बरें कर म्हणटा तेणी आमकां हितू हें कोन्न वयले हो गांव आमी चोयले म्हूण तांकां हांवें बोला की आसपा जाय अशें करून आमकां दाखोवपा. खरी खुशालकाय सॅली खंय मेवली गोंयांत इतलेय शो तुवें केले हाचें फळ तुका परदेसांत वचोन मेवलें पूण जो मोग जावं जो एकवट जावं जी संस्कृती जावं जें गोंयकारपण खंय मेवलें? आमी टूर पळय केल्या न्हू तितून सगळें गोंयकारपण आसा सगळे बाराबर येता एक पॅकेज येता खूंय केले आतां आमचो टॅक्सस केलो तांकां एक ग्रूप आसता ते घेवन येता फुडें कारण न्यूयॉर्क केलो तेंचो ग्रूप आसता वन मॅन शो न्हू तो सगळे तेंची पळय कॉमिटी आसा तितलेय फुडें येता आनी तो एक शो बरो ऑर्गनायजींग जाता. आतां ऑस्ट्रेलिया गेले तेंची पॅकेज आहलोली आमचो नेल्सन म्हूण आहलोलो थिंगा मेन इनचार्ज प्रेजिडेंट गेलो ते गेलो आनी एकल्याच्यान जायना तो तेंचे आनी फांटे आसता जायते आनी सपोर्टर आसता ते एकठांय येवन तो आख्खो ग्रूप हें कोन्न ते बरो शो कोताय म्हणजे आमकां गोंयकारपण दाखयताय ते आमी गोंयकार आहाय हिंगा तुका एक बरो मोग दिताय.
पयले सुवातेर आमी देव बरें करूं म्हणटात सॅमी टावारीस जाच्या उद्देशी आमचे जायते गोंयकार भाव आमचे तियात्रिस्ट ताचो पंगड ह्या परदेसांत पावलो ह्या गांवांनी भोंवलो तेच भाशेन जे जे पंगडांनी हे तियात्र ऑर्गनायज केले आनी जे सुवातेर आमचें गोंयकारपण जी पॅकेज आमी म्हटलां ती दाखयली आपलो कोंकणीचो मोग ताणें दाखयलो तांकांय आमी ह्या खिणांत ह्या कार्यावळी उद्देशी सली तुज्या सांगाताक रावन हांव तांकां सलाम मारतां आनी तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा सली तूं खंयच्या डायरेक्टराक नाचोंक ना असो कोण तरी उरला हय एक आहा आमचो बाब शेकप हांव तेका केन्ना नाचोना ना म्हणून तेका केन्ना एक हें पासून केलें ना तेका म्हणजे कोण ना जावन वचपा पासून म्हाका चान्स पडना थिंगा एकूच डायरेक्टर आनी हेर सगळे डायरेक्टर हांव नाचलांच मोस्टली चड नाचलो सगळे डायरेक्टर आनी उरलेलो तो आतां म्हजे बरोबर नाचलो हय जालो सगळे सली खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी हांगासर आयलो खेरीतपणी सगळ्यांक सॅल्यूट करता आसतनाच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं आनी आयज तुवें मुगेली इंटरव्यू घेयली म्हणून हांवूय तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच आनी इतल्यानूच सॅली सांगाताक सॅली मास्केरेनेस हाचे सांगाताक ही माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस काम गेलो मुनीस तुका हुच्या मोत आहे खबर ना काम गेलो गरज नाही सब क्लोज माझी बोट लागली तिका बाबा रामदेवा भाऊ किती त्याच्या बोरी मागता